देवाचें शुभ वर्तमान। त्या दिसांनी जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें, जुआंव बावतिस्त हो तो मेलेल्यांतलो जिवंत जाला, देखून ताचे वरवीं ओचोरयां जातात। हेरोदेस म्हटलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदूनूच जुआंव बावतिस्ताक धरून बांदलोलो आनी बोणकोणीन घाल्लो, कारण जुआंव ताका म्हणटालो, तुजे भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय। ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जुआंवाक प्रवादी म्हूण मानतालो। उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदिसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशाल जालो की आपणा कडेन ती मागी तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें। आवयन तिका शिकयलोलें तशें तिणें मागलें, जुआंव बावतिस्ताची तकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी। राजाक कोंती बरीच जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पणटीक बसलोल्यांचे भिडेक पासत ताणें ती तिका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बोणकोणींत जुआंवाचें शीस कापलें। ताची तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपल्या आवयशी व्हेली। जुआंवाचें शीस आयलें आनी ताणी तिची कूड व्हरून निकी पिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली। देवाचें